लोकलेखा समितीन शार नियोजन फोंडे पालिका PWD हाऊसिंग बोर्डाच्या काय व्यवहाराची चौकशी करून अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करपाची शिफारस केल्या। महालेखापालान हे आणि बाकीच्या काय खात्याच्या व्यवहाराचेर केल्ल्या निरीक्षणाची दिगंबर कामतीच्या अध्यक्षतेखाला लोकलेखा समितीन चौकशी करून रिपोर्ट दिला। 2006 ते 2010 हे प्रतापसिंग राणे आणि दिगंबर कामतीचे काँग्रेस सरकाराच्या कारभाराचेर PSCन मंगळारा विधानसभेक रिपोर्ट दिलो। रिपोर्टात मायनिंग खात्याचो उल्लेख ना। लोकलेखा समिती शार उदरगत खात्याचो कारभार 2008-2009 कर हेर गजालींतल्यान आयिल्ली येणावळ बँकेत वा ट्रेझरीत घालूंक जाय। 2006-2008 काळात फोंडे पालिकेन आयिल्ली येणावळ बँकेत घालीच ना। त्या येणावळींतले सुमार 40 लाख रुपया फारायल्यात म्हूण दुबाव। FIR घालून फौजदारी कारवाय करची PSCची सुचोवणी। खोलायेन चौकशी करून जबाबदार व्यक्तींकडच्यान वसुली करची। आमदार दिगंबर कामतीच्या फुडारपणाखाला भौशीक लेखा समितीन मंगळारा 2006 ते 2010 काळांतले 4 कॅग रिपोर्टाचेर विधानसभेक अहवाल दिलो। हाऊसिंग बोर्डान घेतिल्ली रेश मागुसची जमीन परती खासगी पार्टीक विकतना गुड्डलसांव जाला म्हूण 2006-2007 कॅग रिपोर्टात म्हणिल्ले। ती जमीन विकतना बोर्डान जमीन राना कायदो मोडला म्हूण निरीक्षण आसा। जमीन बाजार दरान विकूंक नाशिल्ल्यान 6.70 कोटींचें लुकसाण जाल्लें। सरकारी अधिकारी ह्या प्रकरणात घुसपाल्यात काय म्हणून तपासूंक मुखेल सचिव आणि दक्षता खात्याकडल्यान चौकशी करची म्हूण PSCन मागला। लोकलेखा समितीन बाकीच्या खात्यांचेर रिपोर्ट दिला तो असो। लोकलेखा समिती TCP 2006-2007 उत्तर गोंय PDAचे मळ्यांतले मार्केट प्रकल्पाक नियोजन ना। सरकाराचे 1.94 कोटी रुपया मोडून बांदिल्ली बिल्डींग आसा पडून प्रकल्पाचे काम बेगिनात बेगीन तडीक लावचें। लोकलेखा समिती PWD 2009-2010 2 मोठ्या कामाचे टेंडर दिवनूय वर्क ऑर्डर दिवंक कळाव। सरकाराक लाखांनी रुपयांचो फटको। हे केशींची देख घेवन असले केशींची मुखेल सचिवान चौकशी करची। जबाबदार अधिकाऱ्याक जाल्ल्या लुकसाणाक जबाबदार धरचो। दिगंबर कामतीच्या PSCन कॅग रिपोर्टाचेर दिल्लो हो रिपोर्ट स्वता तो मुख्यमंत्री आशिल्लो तेन्नाच्या सरकाराचो। रिपोर्टात मायनिंग खात्याचे व्यवहाराचो उल्लेख ना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। दूधसागर न्हंयचेर कर्नाटक 6 धरणां बांदूंक सोदता। ही धरणां जाल्यार खांडेपारची न्हंय आनी ओपा उदका पुरवणेचेर परिणाम जातलो म्हूण विधानसभेत विष्णू वाघान विशय काडलो। हाचेर लक्षवेधी सुचोवणी घाल्या। कर्नाटक ट्रिब्युनलाक आयकना। थंयचें काम बंद उडोवप आनी नजर दवरता म्हळ्यार गोंय सरकाराक नाका शेवट जाता म्हूण मंत्री मांद्रेकार उलयलो। विर्डी महाराष्ट्राचे धरणां आडूय सरकारान ट्रिब्युनलाक अर्ज घाला म्हूण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान सांगलें। विर्डी धरणाच्या संदर्भात जी तक्रार आम्ही केल्ली आहा विर्डीच्या ताजी हे कितें आसा स्टेटस? विर्डीच्या संदर्भात IA ऑलरेडी फायल केला। जे ऑनरेबल मेंबरान हांगर भाशण केलें सांगलें की तांकां हे सगळें सांगून सुद्दां ट्रिब्युनलान सुद्दां हे दिवन ते आयकना। कर्नाटका म्हणजे मस्ती करता ते आतां समजना तेच्या फुडें आमी कशें हें झगडपाचें ते। आमचे सगळे प्रयत्न आमचे जे टीम आहा लवाद टीम आहा ही झगडटा सगळे झगडटा पूण ते एक तेंच्याय सरकार कोर्टाचे आयकना आनी तेंचे आयकना ते जबरदस्ती करता स्पीकर सर। आनी आतां नवी भिरांकूळ खबर अशी आहा की आतां दूधसागराच्या मुखाचेर ते 6 धरणां बांदपाचे आसात। खंयचेच गव्हर्नमेंट म्हाका दिसना आमचे गव्हर्नमेंट हे जे येणारो जो वॉटर सोर्स आहा हो काडून चेंज करपाक किंवा आडोवपाक आमचे सरकार न्हू किंवा आदले सरकार हे सरकार तांकां परमिशन दिवपाचो प्रश्नच येना। कदाचित थोड्यो गोष्टी खंय तरी मातशे ज्या पद्दतीन नेटान झगडोंक जाय आसले पळय कोर्टा कडेन उणेव जाले आसता सारकें विचारना। उदका खातीर डायवर्शन करपाक 2002 जेन्ना आमी ऑब्जेक्शन काडलेलें आनी थारायल्लें तें ऑब्जेक्शन 2007 फेब्रुवारी म्हयन्यान विड्रॉ केलें। ताजे मुळे विड्रॉ कोणे केले सर? फाटल्या सरकारान काँग्रेस कारण कितें विड्रॉ करपाक सर? फाटले सरकार त्यामुळे कोफुजांव जावन परत कर्नाटकाक चान्स मेळ्ळो वीच वी हॅव रिवर्स्ड इट। तांकां एक मातशें निमित्त मेळ्ळें तें हें करपाक। हांवें तें लवादा कडेन व्हेलां दिवना परमिशन ते कायद्याच्या हेचेर कितें बसता म्हणून ते एखाद्रे बदलले आसतले। राजधानीचे हवेचे प्रदूषण तपासपाक प्रदूषण नियंत्रण मंडळ पणजे यंत्रणा बसयतले। यंत्रणा घेवंक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ गोंयच्या मंडळाक आदार दितले। प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची बसका मंगळारा पणजे जाली।
फक्त गुळयांचे उत्पादक आणि कमी प्रदूषण करपी फार्मा कंपनीक ग्रीन गटात घालूंक मंडळान मान्यताय दिल्या. The first decision we took is to set up a continuous ambient air quality monitoring station at Panjim. This is a scheme of the Central Pollution Control Board, where actually every city which has a million plus population has to set up this station. Although we don't have a million in Panjim, still we are establishing this center. The equipment will cost about 1 crore and 20 lakhs. Half of it is funded by CPCB and the other half will be funded by the board. Generally, pharma industries here is categorized in orange category, but there is a certain type of industry which is for compaction and for tablet manufacture only, which doesn't involve much of air or water pollution. So therefore, we have decided to grant it a green category status. At the 108th meeting of the board, we had approved the creation of around 26 different positions. When the government gave us this approval to fill this post, they said after 1 year to review whether you really require this post permanently. So you appoint them on contract right now and then you can review. We've done a mid-term review of all the posts in the board and we have taken a decision to abolish 20 posts in the board. घेऊया एक विराम.